आता तुझो फायदो कितें जाला तो तुमकां सांगता हांव. तुम्ही पयलीं फक्त डेली वेजीस पूण आसले, म्हणजे कामाक गेलो जाल्यार पगार मेळपाचो 700 रुपया. आता जेका जेका 7 वर्सां कंप्लीट जाल्या, ओके, आता 7 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणजे 7 वर्साचो जाल्लो कोण आहा म्हाका सांग. 7 वर्सां जाल्या, ओके. आता पयलीं म्हणजे 7 वर्सां जाल्या पयलीं तांकां डायरेक्टली पगार जो आहा हो पगार तसो तेजो 25,000 जालो. नेट हातीन मेळटलो ताका 20,000. तुजेर मागीर सांगता राव ताका वर्सां जाल्यार तसो तसो वाडटलो. नेट हातीन मेळटलो 20,000 रुपया. तुजो तेणी सांगला तसो EPF, PF आनी इन्शुरन्स हे तूं भरता तितकोच सरकार भरतलो तुका. 2,000 रुपया तितकोच सरकारूय भरतलो, तूं भरतलो. आनी इन फ्युचर तुमकां जे आहा पळय न्ही लीव, ही आहा पळय न्ही मेडिकल लीव तुमची जी आहा ती म्हाका दिसता आतां 20 म्हजे कॅबिनेट नोट ना आतां एक्युमुलेट करपाकूय मेळटली. 30 दीस वर्सां ती तांकां एक्युमुलेट करपाक मेळटली, म्हणजे 60 दीस जायसर. ओके, तुमकां तुमचो परत हेजी लीव मेळटली. CL जी आहा पळय न्हू, CL ही तुमकां 15 दीस मेळटली. पयलीं 7 दीस मेळटाली, ती 15 दीस मेळटली. आनी दुसरी जी बायलां आहात पळय न्ही कोण, सपोज भुरगे जर जाले जाका आमी मॅटर्निटी लीव म्हणटा, ती पेड मॅटर्निटी लीव तांकां जवळपास 3 म्हयन्याची मेळटली. पेड मॅटर्निटी लीव आहा पळय न्हू, तशीच तुमकांय बी सगळ्या जाणांक लीव मेळटली. आता तुजो पगार कितें जातलो तुका आतां 20 वर्सां जाल्या, बरोबर मरे? तुका 25 जाले जाले. आतां तुमचो पगार कितें जातलो तुका 3% इन्क्रिमेंट हो 7 वर्सांच्या उपरांत मेजलो वयतलो. ओके, तुका जर आतां 18,000 रुपया मेळटा आसत न्ही रे, जाल्यार तुका कमीत कमी, हांव कॅल्क्युलेशन सारकें सांगलो तुका, कमीत कमी तुजो पगार जो आहा तो 36,000च्या वयर. हो कमीत कमी सांगता तुका 36,000च्या वयर तुमचो पगार. तो सारकें कॅल्क्युलेशन म्हणजे तुमचें करतलें तें कॅल्क्युलेशन करून तेंच्यांनी घालूंक जाय. आनी तुमकां ह्यो सगळ्यो बेनिफीट ज्यो आहा पळय ह्यो सगळ्यो बेनिफीट मेळटल्यो तुमकां. ह्यान फुडें म्हणजे आयज रावलो जाल्यार फाल्यां पगार मेळटलो असो बीन ना. तुमी वेवस्थीत रित्या तुमची लीव घेवन राव. म्हाजें नांव उलेश अशोक सोडणकर, आमोण्या रावता. सांखळे म्युनिसिपालिटीन काम करता. म्हाका आतां 8 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आहा. आनी पयलीं आमकां पगार आसलो 700 रुपया पर डे आसलो, आनी डेली वेजीस काम करताले तेन्ना. आनी आतां CM सरान इनिशिएटीव घेवन फुडें सरोन आमकां जे हे केल्लो टेम्पररी स्टेटस दिल्लो आहा, त्या हितून आमचो आतां पगार 25,000 प्लस जावपाचो आहा. आनी धन्यवाद हे मेळोन की CM सराचे धन्यवाद करता. आनी अशेंच आमी तेंच्या सपोर्टान रावतले हे आमी तुमकां सगळ्यांक हे करता. डेली पेमेंट 16,000 आहा असले आमकां. आतां पेमेंट वाडला म्हणून आमकां खूश जालें. हे पळया, एक म्हणजे कशें आसा, दोतोरांनी बारीक सारीक कित्या खातीर विचार केलो. बारीक मनशाचो कोण विचार करता? तो बारीक मनशा बरोबर सदांच आसता पळय न्ही, तो विचार करता. आमचे CP आसतले, आमचे सगळे कावन्सिलर आसतले, सदांच मागीर हो प्रश्न सांगताले कळ्ळें न्ही. विचार घेवपा खातीर खंयचो आसता. आमचे सांखळी म्युनिसिपालिटी हे पयले ठरले. हे तुमी काल खबरान अनावन्स करून तुमकां कोणाकूच हें कळोंक ना कितें म्हणून. आमकां कॉन्ट्रॅक्ट केले, पूण तेच्या उपरांत कितें फरक कितें आमकां जाणवतलो तें आमकां कळना. कोणूच मरे ह्या कामा खातीर फुडें सरनासलो, बरोबर काय ना? पूण असल्या कामाक वता अशें दिसता. आयज कशें आसा, प्रत्येक कामाक केन्ना कोण फुडें सरतलो? जेन्ना ताका ह्यो सगळ्यो सवलती मेळटल्यो पळय न्हू, तेन्ना तें काम करपाकूय कोण फुडें सरतलो. आयज जेन्ना लिवो सांगल्या आनी कितें सांगल्या ते खंयसरूच आमी ड्युटीक फाटीं सरोंक जायना कळ्ळें न्हू. अमक्यो लिवो दिल्या, हे दिल्या, पगार म्हाका जातलो अशें म्हणून ड्युटीक फाटीं उरोंक जायना. नाजाल्यार मागीर ते हें सगळें करून तेंकां तकलेक ताप जावपाक जायना कळ्ळें न्ही. आमचे हे आसात म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर आसात तांकां त्रास जावपाक जायना, किंवा बाकीचे आमचे जे एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आसा तांकांय त्रास जावपाक जायना. जालें बरोबर काय. एक सांगता हांव तुमकां, हे आमच्या म्युनिसिपालिटीचे इतले वर्कर आहा, बरोबर काय ना? आनी फक्त हेच कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर ना, बाकीचे आसतात. फॉरेस्ट गार्ड आसतले, आनी कितें आसतलें जे डेली वेजीसाचेर काम करतात. डेली वेजीसाचेर काम करताले. कित्याक म्हणजे आयज कामाक गेलो जाल्यार ताका पयशे ना, जाल्यार ताका पयशे ना, अशी परिस्थिती जाता.